ओके, प्रेज गॉड. ओके ओके, आता स्टार्ट केलं. ओके. स्टार्ट केला गे होय होय. मागणे सुरू मागणे करी आणि मी ओके ओके. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे आमेन. सर्गींची भाऊ मोगळा बाबा या बागी दिसापासून आम्ही तुका अर्घ्यां दित असताना सकाळीच्या वेळात हांव या घडयेवरेक आमकां हर एक घडये तुवें राखून सांबाळून चलोवन व्हेल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ्यां दिता. प्रत्येक जावन तुज्या दुता मुखांतर आमची जतन तुवें घेतली. हर एक रितीन आमकां तुवें सांबाळलें राखलें आनी तुजे उतरां मुखांतर तें उतार म्हणलें भोव बळारीक हातेर 2 दारेची तालवार आमकां दिवन ती आमच्या जिवितांत वापरन सर्गींच्या राजाचें तें जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी मोगळा बापा तुज्या हजरपणांत वेळ करसूंचो म्हळ्यार तें वर्तें भाग केदें वर्तें भाग म्हणून तें वर्णूक साद कित्याक म्हळ्यार आमी तुजीं भुरगीं केरळा जेजूक आमी आमचो सोडवणदार सोमी देव म्हूण मानून घेतलो. आमी तुजीं भुरगीं जावंक पावल्या. तें हक्क आमकां मेळ्ळें. आमी नव्यान जल्मल्या. तूं आमचो बापूय जालोय. आमी तुजीं भुरगीं जाल्या आनी जेजू आमचो मालगडो भाव जालो. एक वर्तें ही बदलावण आमचे थंय तुवें केल्ल्याक आमी तुका अर्घां दिता. ह्या वेळार आमी कितें वेळ करसिता तो एकामेका आमी आमच्या तुज्या उतरांचे विशांत विचार विनिमय चलोवन म्हळ्यार ह्या विशयांत आमी वेळ करसून ती दैवीक सकत गूढ अर्थ ह्या उतरांत आसची ती आसचो तो जीव आमचो करून घेवन आत्म्याचें खण जावन आसच्या त्या उतरां जावन आमी आत्म्यांत बलिश्ट जावन आमची मोनां नवी करून कुडीन ती ताचो प्रभाव संपूर्ण तरान दिसून येवन आमी एक नवी रचना म्हणलें केवळ उतरान मात सांगनासतना करण्यांनी आनी आमच्या जिवितांत उतरांत करण्यांत आनी आमच्या मुखामळार सयत तें दिसून येवंक तुवें फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घां दिता. ह्या दिशेन आमी आतां करसूंचो वेळ आमकां हर एकल्यांक आदार असो जाल्ल्याक आमी तुका अर्घां दिता आसतना पवित्र आत्म्या तूं आमचो मार्गदर्शक. देवाचें हर एक उतर तुज्याच प्रेरणान बरयल्लें. तुज्या प्रेरणा विणें तुज्या मार्गदर्शना विणें तुज्या सांगतपणा विणें तें उतर बिलकूल आमकां समजूंक साद. तूं आमचे भितर आसाय. ह्या वेळार पवित्र आत्म्या तूं ह्या वेळार आमकां संपूर्ण मापान चलोवन व्हरून त्या उतरांत हांवन कितें आमकां संदेश लाबोवंक आसा आनी की चड मापान आमी देवाक जाणा जावंक त्या आत्म्याचें दूद म्हणलें कितें आसा देवाचें उतर तें आमी सेवन बाच्या जिणेंत आमी वाडोवंक आमकां तूं निरंतर कुमक करना आसाय. देखून आमी तुका अर्घां दिता आनी ह्या वेळारय विशेश तरेन आमचे सांगत आसून अर्घां दिता.
हर एकल्यांक ह्या वेळार हजर आशिल्ल्या हर एकल्यांक पवित्रत्म्यान हर एकल्या संगत आसून तुजो संगत आमकां दिवन देवा संगत वेळ करसूंक आमकां फावो ते प्रमाणे करसूंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. हे मागणें आमी करता मोगाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नावान. आमेन. 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 प्रेज द लॉर्ड. Praise God. प्रेज द लॉर्ड. Praise God. द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. असे पाऊस येऊन असा की होय किलोने हा झाला किलोने होय झाला होय Praise. पाऊस देवन सरळ मापान दिला ताका जावं अर्गा आणि ह्या वेळार उतरा मुखांत देव ताच्या उतरा मुखांत आमचे सगळे आसा एक वरतें भाग आमचे म्हळ्यार निरंतर आमी ताचे संगत वेळ करसूंक आसा आणि आता एक विशेष वेळ देवन आमकां फावो केला. देखून आयच्या दिसा त्या उतरांची सकत कितें म्हणलें परत आमी परतून समजोवंक आमी प्रयत्न करया. आता ल्हान सवाल कितें गे म्हळ्यार ल्हान सवाल आमचो कशें एक बँकांत इल्ले पयशे आसल्यार म्हज्या बँकाच्या अकाउंटांत इतले जमा आसा सायबा म्हज्या अकाउंटांत इतले आसा म्हणटा आमी वय मो वय कितें होय आनी कितले आसा म्हळ्यार हांव सांगता तो पासबूक पळयता अपडेट करन सांगता म्हणजे इतले आसा म्हणून. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत म्हज्या अकाउंटांत जायते आसा म्हूण सांगाचे जाल्यार हांवें खंयच्या संगतीचेर होंदून हांवें तें सांगेत चिंत्या म्हज्या क्रिस्ती जिवितांत म्हज्या अकाउंटांत जायते आसा कितले म्हूण सांगूंक जायना. ते खंयच्या आदाराचेर हांवें सांगेत अशें सांगेत जाल्यार खंयच्या आदाराचेर हांवें सांगेत काय म्हणी तुमकां जळकाता की सवाल समजले म्हण चिंता. संवसारीक जिणेंत तुजे कितले आसा पयशे म्हळ्यार म्हज्या बँकांत एक इतले आसात. तुका क्लियर तें दिसता पासबुकांत अपडेट केलें आनी तुकाय कळीत आसा इतलो हांवें जमा केले इतले काडले. आतां आमच्या क्रिस्ती जिवीत म्हणल्या ह्या जिवितांत आमच्या अकाउंटांत कितले आसात म्हणून आमी कशें सांगेत म्हज्या अकाउंटांत जायते आसा सायबा जायते आसा म्हणून कांय म्हणी जळकाता की देवाच्या बसवण्याने देवा बसवण्यांत ओके देवाच्या बसवण्यांत वय बसवण्यांत आसात. बसवण्यांत आसले ते म्हजे जाले म्हूण सांगूं जाताय. वाडताना उसारीचे करेक्ट प्रेज द लॉर्ड. तेंच कितलो तुजो गुंड भावार्थ तितल्या मापान हांवें सांगेत म्हज्या क्रिस्ती जिवितांत म्हज्या अकाउंटांत दरबस्तो आसा. खंयच्या जिवितांत क्रिस्ती जिवितांत क्रिस्ती जिवितांत म्हळ्यार हांव संवसारीक जिवितांत आमी सडावत कशें म्हणटा अकाउंटांत पासबूक पळोवन आसले न्ही गे एक बँकांत वा तुजो कितलो जागो आसा कितले भांगार आसा हें पुरा टोटल करून म्हज्या कडेन इतल्या करोडाची आस्त आसा म्हण ते संवसारीक जिविताचें जालें. ओके आतां क्रिस्ती जिवितांत म्हजी आस्त बरी कितले म्हूण सांगचें जाल्यार तुमी ओडोल सांगले बरी खंयचें तें म्हजे देवाच्या बसवण्याचेर होंदून न्ही गे बसवण्याचे म्हळ्यार बसवणे देवान केल्यात म्हणल्यार ती आस्त म्हजी जाल्या म्हूण सांगूं जाताय. जाता गे जाता ना जायना केल्यात बसवणे आसात ते पूण त्या बसवण्यांत
उघड्या पेकेली आज मजी म्हणून जाता की जायना आम्ही केरळ बाबा उसारी जे एक्झॅक्टली भावार्थांत हांव उसारन ती मानून घेता जाल्यार ती मजी जाता म्हळ्यार ख्रिस्ती जिवितान म्हजे आस्त कितें म्हळ्यार कितले बसवण्यो केल्यात ते हांव कितल्या मापान पात येता ताचेर होंदून वयगी ते म्हळ्यार संवसारी दृश्टीन पळयतना कांयच दिसना जावंक पुरो तुजें तें काले तुजे लागीं काय आसले दिसा कित्याक दिसचें काले संसारी संवसारी आनी त्या भावार्थाक संबंध जाल्ले न्हय म्हण येत वय की न्ही भावार्थाक ते संबंध जाल्ले न्हय कित्याक आमी जाणाव देवाचें उतर कितें म्हणटा भावार्थ म्हळ्यार आमी भरोसोन आसा त्या संगतीन स्वतारो आनी आमकां दिसानातल्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री पूण दिसानातले म्हळ्यार वाऱ्यार उलोवंक जायना आमकां एक प्रूफ जाय जे प्रूफ खंय आसा पवित्र पुस्तकान बसवण्याच्या रुपार आसा न्ही गी आतां देखून आमी त्या बसवण्याचेर हांव कितलें पात येवन आसा थोडे पटी ते बसवण्यो म्हाका कळीत आसात हांव उसारतां पूण हांव कितलें पात येयलां म्हणलें तें इम्पॉर्टंट वय की न्ही म्हळ्यार कितलो म्हाका त्या संगतीचेर भावार्थ आसा कित्याक आमी बसवण्यो आसात म्हूण कळ्ळें कुडले तोंडान सांगल्यारय ते हांवें खरेपणी तें पात येयलां गी म्हणलें सवाल कित्याक थोडे पटी आमकांय दोसता गी दोळ्यांक कांय दिसना म्हणल्याक संवसारी दृश्टेन आमी तिंचे साध्यता आसता वय गी म्हळ्यार हांव एक उतार परगट करता म्हणल्या खातीर त्यो हर एक बसवण्यो हांवें मानून घेतल्यात म्हणजे ते कार्यरुपाक आयल्यात म्हणून अर्थ न्हय वय की न्ही म्हळ्यार ह्या बसवण्या विशयांत हो शिकयते आसा देखून हाणें ही बसवणी हाचे ते कार्यरुपाक आयला म्हणून केवल तो ती बसवणी उसारता वा ह्या बसवण्या विशयांत हेरांक शिकयता म्हणल्याक ती ताची ते कार्यरुपाक आयल्या म्हणून सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ती प्रॅक्टीस करूंक आसा वय की न्ही ती बसवणी तुवें प्रॅक्टीस केल्या आतां दाखल्याक सांगता जाल्यार एक भलायके विशयांत एक ग्रेस्तकाये विशयांत वा खंयच्याय विशयान जावं पुरो ती तुवें तुजी करून घेतला गे म्हणले विशय वो गरजेचें देखून आज त्या बसवण्या मुखांत देव आमचें तें काम करता आमी आतां एफएसकारांक बरयल्लें पत्र 3रो अध्याय 20वी वळी जावन पळया गी एफएसकारांक बरयल्लें पत्र कोणे घालया ब्रदर पिटर गी ओके एफएसकारांक बरयल्लें पत्र 3रो अध्याय 20वी वळ वाची जगे ब्रदर फादर वाची जगे म्हळ्यार तांचो म्हाका दिसता थंयसर 20 थंयसर 11चें वाक्य जाय तें मागीर 4थो अध्याय स्टार्ट जाता पळय वाचा आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी ताचे प्रास वा चिंता ताचे प्रास कितल्या की चड मापान चड वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्ता थंय महिमान जावं संततीचे संतते पर्यंत ससनाच्या ससना आमेन कितें म्हणटा देवाचें उतार आमचे थंय सकत चलयतल्या आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागता ताचे प्रास वा चिंता ताचे प्रास कितले की चड मापान चड वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्ता थंय महिमा जावं संतते पर्यंत म्हळ्यार एक बसवणी आमी घेवन ती क्रियात्मक रितीन आमी ती कार्यरुपाक घाली जाल्यार पयल्यान पयलें गरजेचें कालें म्हळ्यार ती बसवणी हांवें भावार्थान स्विकार करचे वय गी पात येजे हांवें वय गी आनी म्हळ्यार त्या बसवण्या मुखांत देव कोणा लागीं काम करता आमचे लागीं आमचे कडेच म्हळ्यार देव मनशा मुखांत ताचें काम करूंक पळयता आतां चिंत्या एकलो एक बेसवणी संपूर्ण तरान 100% तो पात येता जाल्यार ताजे तें कितले पर्सेंट रिजल्ट येता त्या बसवण्याचे 100% रिजल्ट येता तेन्ना जाता का जालें गी म्हळ्यार आनी एकल्याक
ते पळोवन ती बसवणी ताच्या जिवितांत ती एक ताका एक्सेप्ट करूंक एक हें जाता काले येता एक उमेद येता. ताकाय बावडत येता. बावत येता म्हळ्यार हांवें केवळ उतार सांगिल्ल्यांत येता म्हूण सांगूंक जायना. एकल्यान ते प्रॅक्टिकली आपल्या जिणेंत फात येवन ताच्या जिणेंत कार्य रूपाक आयिल्लें दाखयल्ल्या वेळार आनी एकल्या काल जाता तें ताकाय ताचें तें काले येता बावडत येता, उमेद येता. बावत येता आनी ताच्या क्रिस्ती जिविताच्या अकाउंटांत ताकाय तें जमो जाता काले आस्त पळय गी क्रिस्ती जिवितांत म्हळ्यार आमी वडल म्हळ्यार संवसारीक जिवितांत एक अकाउंट आसा तो दोनूय मागीर क्लबूच जावचो तो इंगड म्हूण हांव सांगना पूण देवाच्या उतरांक येवन तातूंत आसल्याक ते अकाउंट म्हळ्यार मागीर दोन इंगड अकाउंट आसा म्हण हांव ताचे भौतिक जिवीतच ताचो अकाउंट जर तर ताचो भौत स्ट्रॉंग आसा जाल्यार ताचे ते अकाउंटान कितलें आसा 100%. 100% बरोवन वमतात न्ही बरोवन वमता कित्याक म्हळ्यार बरोवन वमता कित्याक म्हळ्यार तूं कोणाच्या बसवण्याचेर वंदून जी येता जेजून दिल्ल्या बसवण्याचेर देवान जेजू क्रिस्ता मुखार केल्ल्या बसवण्याचेर वंदून आसल्यान ताचे ते भलायकी बरोवन वमता आस्त बदीक बरोवन वमता म्हळ्यार परतून ते भावार्थाचेर वंदून आसा एक दाखल्याक सांगचें जाल्यार तो काले एक विशय म्हाका इल्लेशें चिंत्या एकलो काय कले म्हणे कुमोकी जाता जाल्यार तूं अकाउंट पळयना तो धैर्यान काले सांगता जायत सायबा तुका कुमोक करया कळ्ळें तुमकां हांव काले सांगता म्हणून कित्याक ताणें तें जायत करया म्हूण सांगिल्लेंत खंयच्याचेर वंदून देवाच्या उतराचेर वंदून पातयेणी गे ताका इतली पातयेणी गे म्हळ्यार ताणें उतार जिबेर सांगिल्लें तें देवाचेर पातयेवन ताणें सांगलें आतां जायत तुका कुमो करया म्हणटाना तें ताणें सांगिल्लें उतार जारयेक येवंक ताका कोण कुमो करता पवित्र आत्मा म्हळ्यार देव तें जारयेक येशें करता कित्याक ताणें कोणाचेर पातयेवन जायत म्हळें देवाचेर पातयेवन पातयेवन चिंत्या एकलो कोणी एक कुमोकी जाता म्हाका एक हेल्प आज मेळ्ळी येत की पळया फाल्यां परवां जाता की पळया तेशेंय म्हूण येत वा आज मेळया ताणें कोणाचेर पातयेवन आज मेळया म्हळें देवाचेर पातयेवन ताका थंय वचून पावोवच्या बरी कोण पळयता हांव चिंतून जाप दिता वा तशें म्हळ्यार हांव कोणाचेर पातयेवन आसा म्हळ्यार हांगा भावार्थ म्हजो अकाउंट कितल्या क्रिस्ती जिविताचो अकाउंट बरोवन वचचो केल्या लागीं म्हळ्यार जेजून केल्ल्या बसवण्याचेर म्हाका कितलो भावार्थ आसा ताचेर म्हळ्यार हें आमकां संवसारीक दृश्टीन दिसता जाल्यार हांव तें सांगता जाल्यार परतून तें तो भावार्थ न्ही वय गे आतां बसवण्यो म्हणटाना त्या बसवण्याचेरच ती आस्त आसा बसवण्यांत ती आस्त आसा बसवण्यांत तूं ती पातयल्ल्या उपरांत तुज्या अकाउंटांत पडची ती वय गे आस्त म्हळ्यार हांव खाली पयशे म्हणना उरल्यो सांगती वय गे तुमचे एक धैर्यान तूं एक जाप दिता जायत साहेब तुका आज मेळया म्हळ्यार तुका थंय व्हरून पावोवचें काम देव तें करता हांवें करचें न्ही तें हांव चिंतून जाप दिता हांव म्हजेच सक्तेचेर पातयेवन आसल्या वेळार वय गे देखून हांगा उतार घाले म्हणटा आमचे तें आपली सकत चलयतल्या आपली सकत देव कोणा थंय चलयता आमचे तें म्हळ्यार आमी ताका सहकार दिल्यार देव ताची सकत चलोवंक आशेता आपल्या बसवण्या मुखांत ती पूण आमच्या मुखांत डायरेक्ट न्ही कित्याक संवसार ताणें आमच्या हातान दिला न्ही गे मी म्हणटा कीर्तन 115-16 वळू सर्ग देवाच्या हातीन आसा संवसार ताणें आमच्या तबेन दिला देखून आमी ते केरळा पातयेवन आमी चलता एक कोणाक एक जाप दिजे जाल्यार आमी आमची सकत पळयना कोणाची सकत पळयना आमची सकत पळयना आमचे थंय आपली सकत आमचे थंय कोणाची सकत आपली म्हळ्यार कोणाची देवाची
आमचे ते आमची सकत नाही, आमचे ते आपली सकत चलयतल्या आणि आम्ही मागताव ताचे प्रास आणि चिंताव ताचे प्रास कितकी चड मापान सर वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेंत. म्हळ्यार पवित्र सभेचे सांदे म्हळ्यार केरळ हांव एक जेजूक सत मानता. हांव खंयचो सांदो जालो? पवित्र सभेचो, वय मो. होय, होय. जेजूनच घडिल्ली ती धर्मसभा म्हणल्यार बरी पवित्र सभेन. आणि जेजू क्रिस्ता थंय महिमा जावं. कोणाक? देवाक. कोणाक महिमा जावं? देवाक, देवाक. देवाक महिमा जावं. देवाक महिमा जावं म्हळ्यार हांगा आमी ताका पुराक जावन पळोवचें जाल्यार ओके, येत्या उतरांत मागीर ते या आनी एका उतराक. आमी मागताव ताचे प्रास वा चिंताव ताचे प्रास कितले की चड मापान सर करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेंत. आणि जेजू क्रिस्त थंय महिमा जावं. म्हळ्यार आमी केदाळा आमच्या पंचेंद्रिया वा मनाक समजूच्या प्रमाणे न्ही, म्हळ्यार आमी 6वें सेन्स वापरन. म्हळ्यार काय म्हणटा भावार्थ म्हणले 6वें सेन्स वापरन देवाक आपली सकत आमचे थंय वापरूंक वा चलोवंक अवकाश करून दिल्ल्या वेळार आमच्या मुखांत कितें जाता? विजमितांगी जातात की जायनात? जाता. जाता जाता खंडीत जावन जातात. देखून आमी केदाळ एक जाप दिवंक आलोचन करता हांव. कित्याक म्हळ्यार ते सवाल आसचे ते तूं खंयचेय एक जाप दितना, एक निर्धार घेतना कोणाच्या सक्तीचेर घेवन घेताय गे म्हण. जर तर तुजे कडेन थंय दोळ्यांक कितें दिसता ताचेर होंदून एकल्याक तूं जाप दिताय केदाळा तूं कोणाचेर पातयेवन आसाय? संसारी. संसारी. देखून तुजे ते भावार्थ म्हणल्या त्या फंडांत कांय ना. वय गी. म्हळ्यार संसारी दृश्टीन तूं जाप दिताय जाल्यार तूं आनी भावार्थ म्हणटाय जाल्यार आनी भासवण हांव उसारता म्हळ्यार ते तुज्या करण्यांनी दिसोन येजे. वय गी. करण्यांनी दिसोन येजे म्हळ्यार हांगा म्हज्या सक्तीचेर हांवें बिलकूल पातयेवचें न्हय. म्हज्या सक्तीचेर हांवें बिलकूल पातयेवचें न्हय. आनी दोळ्यांक म्हाका कितें थंयसर दिसता तें पळोवन म्हाका इल्ली आतां एक चिंता ल्हान धाकलो म्हाका इल्ली कुमोक जाय आसली म्हूण चिंता एकलो गरजेचो मनीस जायत सय कुमोक हांव तू कश्टार आसा सायबा. चिंत्या ताज्या तो संसारी दृश्टीन आलोचन करता आनी म्हणटा हांव तू कश्टार आसा म्हण. आतां संसारी दृश्टीन ताणें दिल्ली साप समा, पूण देवाच्या दृश्टीन पळयल्यार देवान आपली सकत म्हजे थंय वापरूंक हांव सोडटा जाल्यार हांव काले म्हणटा जाय सायबा तुका कुमोक न्ही करया. काले तुका कुमोक करया गी पळय करया. कित्याक कोणाची सकत तेजेर पातयेवन आसा? देवान आपली सकत म्हजे थंय काले देवान आपली सकत म्हजे थंय वापरूंक हांव सोडून दिता म्हणून. त्या वेळार कितें जाता गे म्हळ्यार आमी चिंतिनातले बरी तें कार्य आमचे थंय देव देव करता. पूण आमी थोडे फावटी आलोचन करता जाप दिवंक. आतां उतर दिल्या उपरांत मागीर हांव सिरकान जाल्यार म्हळ्यार ते सवाल संवसारीक दृश्टीन खंडीत जावन येता. पूण त्या आलोचनेचेर हांव जैत व्हरता जाल्यार देवान आपली सकत म्हजे थंय वापरूंक हांव काले करून दिता. देवाक अवकाश करून दिता. देवान आपली सकत म्हजे थंय चलोवंक हांव अवकाश करून दिता. ना तर काले दिता हांव करता कामां पूण देवाच्या सक्तीन न्हय. कोणाच्या सक्तीन? ते लिमिटेड कंपनी जाता. अनलिमिटेड कंपनी जायची जाल्यार वा एक सुपर नॅचरल सकत म्हजे मुखांत ती आनेकल्याक दिसोन येयजे जाल्यार हांवें म्हजें तें म्हजी सकत पळोवची न्ही, म्हजे कडेन कितलें आसा म्हण पळोवचें न्ही. हांवें जस्ट देवाचेर पातयेवन जायत तुका कुमोक जाय तें हांव करता. हांव कितें मेळत जाल्यार केरळा मेळया आज मेळया. जाप तूं दी मागीर तें कार्यारूपाक येवचें कोण करता? देवूच करता.
आता दाखले दिवचे जाल्यार आमच्या जिणेंत आमी देवाच्या उतरांक आयिल्ल्या उपरांत खंडीत जावन आमी दिवची झाप मस्त बदलावण जाल्या म्हणून आमकां भोगता की ना आमच्या जिणेंत खंयची एक उतरांत उतरांत जावं करनेन जावं आमी कितेंय एक जाप दितना एक निर्धार घेतना आमी तांतू इल्लीशी बदलावण दिसून येता की ना येता. दिता. कारण कितें आमी स्लोली आमच्या सक्तीचेर पातयेवचें सोडना. आतां कोणाच्या सक्तीचेर पातयेवन आसां देवाच्या सत्य. आनी देवाक आपली सकत आमचे थंय वापरूंक आमी सोडनासा. देखून असले व्यक्ती चड आनी चड उप जाताना पौय सभे मुखांत देवाक कोणाक महिमा जाता देवा बापा. जेजू क्रिस्ता थंय महिमा कोणाक जाता देवाक. कित्याक हांगासर आमी पळयता मातेवाच्या वंजेलान 5 अध्याय 14 तावन 16 ओळ हांगाय फाटी येवंक आसा मागीर हांगाय थंय आमी पळयता जेजू काले म्हणटा ते मातेव 5:14-16 काले म्हणटा ते तुम्ही संसाराचो उजवाड दोंगराचे तळ बांदला ते कोण संसार आम्ही तुम्ही आमी संसार दोंगराचे तळवेर बांदला ते शहर लिपोन उराना. ओके ते काले फोन ली गेला दिसता ते ओके लिपोन उराना. मागीर फोन उराना म्हळ्यार कोणे काडला म्हण विचारूंक जाता. होय दुसरे वाचे वय कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे बंदा दवरिना बगार घरात सोमेसांक उजवाड जायसो दिवटोणेर दवरता. तशेंच तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयोवन आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. होय हांगा आमी दोनी कडेन पळयले महिमा जावं संततीचे संतते कोणाक देवाक महिमा जायची जाल्यार आमी काले करूंक आसा आमी सुवार्थेचो उजवाड आमकां कितो मेळ्ळा खंयचो उजवाड सुवार्थेचो उजवाड तेचो टॉर्च लायट न्ही ट्यूब लायट न्ही हॅलोजिन लायट न्ही CFL बल्ब न्ही ट्यूब लायट न्ही खंयचोय न्ही वय मो आमी सुवार्थेचो उजवाड तो कितें आमकां मेळ्ळा तो आमी जियेल्ल्या वेळार आमी खंयचो उजवाड जाता संसाराचो उजवाड खंयचो स्ट्रीट लायट लायट ऑफ द वर्ल्ड जाता पळय गे सुवार्थेचो उजवाड आमी पंकयल्या वेळार आतां आमकां मस्त सुवार्थेचो मेळ्ळा की ना मस्त संगतींत आमकां सुवार्थेचो उजवाड मेळ्ळा म्हळ्यार एक आमी पयलें कशें एक देवाचें उतर समजून आसले आतां समजोवचे विशय इंगडच जाल्या की ना पयले आमी वयल्या वयर वाचून सुवार्थ इतलोच म्हण आमी चिंतले जावं बरो आज आमकां चिंतना कितें गे अजाप भोगता अरे थोड्या तेंपा पयलीं हांवें कालेंगी चिंतलें उतार म्हळ्यार आतां पळय गे आतां पळयतना हाजो अर्थ बारीक गुंडायसो आसा आतां तो म्हाका कळ्ळो उपरांत तें प्रॅक्टिकली संवसाराक कर्ण दाखयचें म्हणल्यार बरी पळय गे आतां चिंतया एक ल्हान सांगता एक भलायके विशयांत आतां आमचें चिंता पळय सुवार्थेचो उजवाड मेळ्ळेल्यांक आतां एक भलायके विशयांत चिंता पसून बदलूना गे आमचें बदललां की ना बदलूंक कारण कितें काले कळ्ळें आमकां वय कळ्ळो सुवार्थ वय काले म्हणटा सत जेजूच्या गाया वरवीं हांव संपूर्ण गुण गेल्या अरे तें म्हणचें हांवें तें कळच्या पयलें आमी एक काळोखांत आसले न्ही गे आतां कळ्ळे उपरांत आमकां सुवार्थेचो उजवाड मेळ्ळो अशें तो आमकां आतां आमी संवसाराचो उजवाड जावंक तो उजवाड आमकां आदाराचो जालो आतां तशें म्हणटाना तसले मनीस एक कडेन आसतना
ताचे तावन जर तर तो उजवाड हेरांकी पांकयता जाल्यार ताच्या उतरान ताकाय शिकयता हेरांकी हाजे सिक्रेट काले म्हणून अशें न्ही की संवसाराचो उजवाड जावचें पळय की न्ही म्हळ्यार आमी दोंगराच्या ताळेर बांदला ते शहर लिपोवन उरना म्हणल्या बरी कोणी मनीस दिवो पेटोवन म्हळ्यार आमकां आतां उजवाड मेळ्ळा आमी आतां कळशे बंदा दवरूंक न्ही तो मेळ्ळलो आमकां काले करूंक आसा तो दिवटोणे पयल्याकी ताजे तावन उजवाड मेळ्ळा अशें आमी तो दिवटोणेर दवरूंक आसा म्हळ्यार हाचे तावन हेरांकी उजवाड मेळोवन दी म्हणली एक आशा आमकां आसूंक जाय असल्या वेळार काल जाता तें आमी तो लिपोवन दवरना काले करता आमी हेरांकी तो उजवाड पंकयता आतां आमी सांगल्या बरी एक भलायकेच्या विशयांत आमकां कळ्ळें की इजाया 53:5 म्हणटा आमी जेजूच्या गाया वरी बरी जाल्या हांगासर म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमी गुण आजच एका कुटुंबाक गेल्या वेळार एक हे उरता जेजूच्या गायांनी तुमी गुण ते पूण दिसना न्ही हांगा दिसना न्ही म्हळ्यार तुमी तशें पुरो सांगल्यार जाताय म्हणून म्हळ्यार बायबलांत बरयल्लें बायबलांत हांव वाचून सांगतानाय हांगा सांगताना ती म्हळ्यार तांचे चिंतप कशें तें पुरो जाताय तें तांतू म्हळ्यार हांगा दिसना न्ही तें जाल्लें म्हण पूण तशें सांगूंक कारण कितें हाका भावार्थ म्हणलें एक हातेर जाय जें म्हण तांकां कळीत ना तांणी चिंता कितें तेंय बरयलां जाल्यार हांगा कित्याक पिडा दिसता म्हण पळय गे तें जाल्लें जाल्यार हांगा पिडा कित्याक दिसता म्हण आतां तूं ह्या संदर्भात सुवातेचो उजवाड वापर आनी ताचे तावन सुडका जोडून घे पळय की न्ही आतां तुका आसचें काम फकत तें पातयेवंक खंयचें सुवार्थेचो उजवाड उजवाड पातयेवंक देखून तूं कोण तुका सांगता ताचेर दुबाव करनाका तूं सांगता तो ताचेर सांगना न्ही गे पळय की न्ही जर तर पवित्र पुस्तक देवाचे उतार म्हण तूं मानताय जाल्यार आतां तुज्या कडेन कोण उलयलो उतरा मुखांत जेजू उलयलो आतां तुवें येवन काले सांगलें जाल्यार तुमी पुरो सांगले ते पातयेवचे ते काले उलयता तुमी म्हण न्ही आतां पवित्र पुस्तक म्हणटना आमकां कळीत आसा ते देवाचे उतार आनी अशें म्हणून मागीर आमी संवसारीक दृश्टेन ताचेर आमी चिंतलें जाल्यार जाताय समजोंक तें देव फोट उलयना देव फोट उलयना तर हांगा कितें उलयला तें सत देव कितें उलयला सत उलयला जाल्यार तें म्हज्या जिणेंत दुबाव विणे हांवें काले करचें स्विकार करचें म्हणून त्या मनशान ताणें चिंतूंक आसा आनी त्या प्रमाणे आमचें तें जालां म्हणलें तांकां एक क्लूय दिवचें पळय गे आतां पयलें पळयलें सुमार वर्सां जावं खंयचेय एक वखद जावं कितें हें सत कळलेल्या उपरांत वखद आमचें तावन सोडून गेलां पळोवन गेलां तुमकां बघना हें तशें बघता की ना तुमी सोडलें की तें सोडून गेलें तुमचें तावन सोडून गेलें कित्याक म्हळ्यार तें तुका आतां ते तुजे ते सत उतार जीव क्रियात्मक आसले अशें मानून घेतले गे आतां तुका तें उतार तुजें तें मास जाला काल जाला मास जाला आनी अशें तुजें मास जाला म्हळ्यार आतां तुजें सगळें कितें जिवितांत काल जाला तुजें तें रुपांतर जाला म्हणयत जिणी रुपांतर म्हळ्यार एक ना म्हणून थंयसर बदलावण घडल्यान तुज्या पातयेण्याचेर होंदून तें बदलावण घडिल्ल्यान तुजी ती भलायकी भितर थावन भायर म्हळ्यार तें भलाय तूं जेजूच्या गायांनी गुण जालाय म्हणलें खंय आसलें तें आत्म्यांत आसलें वय गे आतां तुवें खंय हाडलें सत मानून तोंडां दुसान कुडी हाडलें देखून आतां ते कुडीन मॅनिफेस्ट जाला तितलें कुडीन मॅनिफेस्ट जाला म्हणटना तुका बायलें खंयचेय वायट तुजेर पिडेचें खंयचेय काम करूंक शकना थंयसर आयलें जाल्यार तें व्हायरस मरता शिवाय तूं मरना कोण मरता व्हायरस मारता कितले व्हायरस मेल्यात म्हण आमकां गोचना तेंत व्हायरस सत गोचना जाल्यार म्हाका मारून उडोवंक साद पूण आतां
तसले व्हायरस कितले येवन मरून गेल्यात कोणाक गोतू आमकां कळीत ना वय मो. होय हा देखू कित्याक कारण कितें आमी सत मानून घेतलें. सत मानून घेतलें कोणी तो जावं सत मानून घेतलेलो. आमी आतां भलायके विशयान कितें सांगता म्हळ्यार तें आमकां बेगी समजता. आज ग्रेस्त काय तशीच जेजून म्हाका ग्रेस्त केला म्हणलें तें मूळ हांवें सत वय गे. होय हे सत मानून घेवन केरळा हांव मानून घेवन तेंत नियाळ नासता. तुज्या अकाउंटांत कितलें आसा म्हळ्यार तुका सांगूंक जायत गी. ना सांगूंक जाता जाल्यार परतून तूं भासवण्याचेर होंदून नाय. कित्याक भासवण्याचेर होंदून जाल्यार जेजून तुका ग्रेस्त केला ते कितले म्हण मोल बांदूंक जायत गी ताका. नाही मला हा बांधूनच जाय. तूं सांगताय जाल्यार तूं परतून खंयच्यान तूं उलयताय संवसारी दृश्टीन उलयताय. तुजी ग्रेस्त काय कितली सायब म्हजे 50 करोड 50 करोड म्हळ्यार ताणें एक मॉल बांदलें. पूण जेजून म्हाका ग्रेस्त केल्लें मॉल बांदूंक जाताय नाही जायना. कित्याक ती तितली ग्रेस्त काय ती देखून आमी थंय हांगा समजलें म्हूण चिंता. आमी संवसाराचो उजवाड आनी म्हणून सांगल्यार जाल्यार हे काल्याक आमी काडलें गे म्हळ्यार आमचे मुखांत्र हे सत कळीत जाल्ल्यानी चड आनी चड तें जी येवन दाखोवंक आसा कोणाक संवसाराक. तेळा आमी काल जाता संवसाराक उजवाड उजवाड जाता जी येवन दाखोवंक आसा. लिपोवन दवरूंक ना. थोड्या फावटी आमी इल्लेशें फाटी मुखार करता. तशें जावंक ना म्हळ्यार आमी धैर्यान एक क्लू मेळटा तुमकां हांगा कळ्ळें बी ओंपयत म्हूण मेळटा की ना. मेळटा हा जस्ट गेल्ल्या वेळार काले म्हण ते क्लू दितात हांगा काले गरज आसा की म्हणून. आतां वडोलेकारा गेल्ल्या वेळार आखरेक जेजूच्या गायन आमी गूण जाल्या आनी जेजून आमकां इजाया प्रवाद्यान पोरन्या सांगिल्लें सांगताना निमाणे घोव बायलेक म्हणटा काले म्हणटा कोताय सांगा जे सांगा पाहिजे. तुम्ही ताच्या जागी सारा म्हणून सांगेत. न्ही काले म्हणटा म्हळ्यार तो तर आनी तुवें कोणाक मागोवंक माग म्हूण सांगोंक ना समजलें म्हणटा घोव. कोणाक समजलें तुमकां. होय कित्याक तो इल्लो तेत लायनीर आहलो ताणें उतर दिताना ताणें दिवची जाप पळोवन कळटली. पूण तांतू एक कळटा ही बायल मस्त गाडे सांगतली म्हणून मागा म्हणून कळ्ळें तुमकां. होय होय ताका सत कळटा नवरोच तूं म्हणटा आनी कोणा कडेन मागोवंक सांगूंक ना तुवें म्हणून. कोणी एक मनीस सांगता गे आनी मुखार कोणाक मागोवंक सांगनाका म्हणून एकलो मात सांगूंक शकता कोण कोण सांगूंक शकता आनी मुखार कोणा कडेन मागोवंक सांगनाका म्हणून कोण अशें सांगूंक शकता. ते सत गत आसलो. करेक्ट 100% करेक्ट आन्सर तुवें सांगलें. सत कळलेलो मनीस म्हणटा देखून मागा नाका म्हळ्यार म्हजे खातीर मागा नाका तूं म्हजे खातीर अर्गां दी म्हळ्यार अर्गां मागणें म्हूण व्हडना वय गे. हांव तुजे खातीर मागता जायत म्हूण सांगल्यार हांव परतून ताका एक काळो कांदो दवरता. सेक्शन सांगलें म्हजे खातीर मागा नाका पूण म्हजे खातीर अर्गां दी कित्याक तुवें कितेंय म्हजे खातीर मागचें नाका भलायकी दी कित्याक दिवन जाल्या वय गे. देखून वो न्हवरो बायलेक म्हणटा आळे आनी मुखार तुवें मागोवंक सांगूंक ना म्हळ्यार न्हवऱ्याक कळ्ळें तें सत कालें म्हूण. मागीर तो अशेंय म्हणना खंयची एक कडेन हॉलांत कोण एकलो प्रीत करतलो पळय ते म्हणटा तो एकलो म्हणटलो पोर एकलो आतां म्हाका सत कळ्ळां म्हणून सांगतलो म्हणून हाका म्हळ्यार हाका समजलें तें ताणें कालें म्हणलें म्हणून त्या आदी समजना काय हाका समजलें गे हांव कालें म्हणटा म्हूण तुमकां. होय होय ती म्हणटलो की ठॉक दिताना कालें आतां म्हाका सत कळ्ळां म्हळ्यार हें कालें म्हणटा वो म्हणून आनी चिंतलें काय. आज आतां उतर दिताना तें जॉन 8:31-32 सत तुमी जाणा जातले सत तुमकां सुटका दितले म्हणून समजलें तुमकां. तें म्हळ्यार तें ताका शिकयताना मागीर ताका कळ्ळें तरी एंत सांगलें कोणा त्या दिसा ताणें आतां म्हाका सत कळ्ळां म्हणून म्हळ्यार सत म्हळ्यार देवाचे उतारस सत वा सत तुमकां सुटका दितले जेजूस सत ह्यो पुरो सांगतना ताणें ताका कनेक्ट केलें. थोडे दिसा पयले एकलो सांगतलो आतां म्हाका सत कळ्ळां म्हणून त्या दीस ताका समजना काय ताणें काल्याक अशें म्हळें म्हणून सत कळ्ळां वो काल्याक अशें म्हणटा कालें कळ्ळां काय हाका म्हणून कळ्ळें तुमकां.
आतां कसत कळला म्हळ्यार एंत जेजून कितें पुरा केलां आमच्या खातीर म्हणलें विशय कळ्ळ्यात म्हणून ताजो अर्थ वय गे. आनी त्यो संगती मात्र आमकां सुटका दिवंक शकतात म्हणलो ताजो अर्थ. देखून आमी आतां थंयच पाटी वेचें जाल्यार वळूल खंयचे काडले आमी तें एफेसकारांक 3रो अध्याय 20वी वळीत हांव न्हू. हय हय एफेस 3:20 हां आमचे थंय थंय हय आपली आपली आनी चलयतल्या आमी माग ताचे माग प्रास आनी म्हळ्यार आमी देवाची सकत इतली गे त्या सत्य विशयान आमी मागोवंक जायना. म्हळ्यार आमी म्हणटा घाले जेजू तुज्या गायांनी म्हाका गुण केल्या कार म्हणटा पूण त्या गायांचो अर्थ समजत जाल्यार कितलीं वर्सां जाय पडत वय की न्ही. हय. म्हळ्यार आमी सारखे मागणे केल्यार ताच्या की चड मापान देवान आमचे खातीर केला वय गे. आतां आमी तेजून गायला म्हळ्यार आमी चिंतूंक पुरो फिजिकल गाय म्हणून आमी चिंतून पळया देवान गायोवचें म्हळ्यार एक चिंतूंक साद आसा कोणें गायोवंक कितलेंय म्हणूंक पुरो मनशाचें रूप नासलें सकट ताच्या हाडां सुटून गेल्लीं आनी माथ्याचो कांठोचो मुकूट दवरून देवाचें उतर काणूनच आमी मागणें केल्या रे ह्या पासून हांव तुका अर्गां दितां त्या विशयान आमी विवरण दिलां रे की तितलेंच न्हय तें वय की न्ही. आमी आमचे सारखे मागणे काणून आमी चिंतल्या रे आमी मागता ताचे परस चड आनी आमी कितें पुरो चिंतता पळय देवा हे देवाचे भयंकर न्ही भिरांकूळ न्ही म्हणून आमी चिंतूंक पुरो पूण ताच्या की चड मापान देवाक सर संगती करूंक साद म्हळ्यार ताणें केल्यात. आमी चिंतूंक पुरो म्हाका आतां कळना सायबा देवाचो मोग कितें म्हणून पूण कळोना आमी म्हणचें मात कळना गे आमकां. काले म्हणलें सोमा कळोंक ना आमकां आणकी कळला आमी थोडे फावटी ना म्हाका ताका पुरो रेफरन्स मेळ्ळे कितले ताच्या विशयान बरोवंक बाकी आसा कोणाकूच वय की न्ही. आतां आमी थंय जोन्स इवांजेल की 11 कोण्णा म्हणटा कमसो इवांजेल कितें जावं जेजून केल्लें आनी कितें गे सांगिल्लें सकट बरोवंक गेल्यार बूक टापूंक हो संवसारच पावचें ना. म्हळ्यार आमी कितें मागल्या रे अर्गां मागणें करेक्ट मागल्या रे ताचे कितले की चड मापान देवा करूंक साध्य. देखून त्या देवाच्या सत्तेचेर पातयेवन आमी जियेत आसतना आमी आमकां विसराचे कोणाक विसराचे आमकां विसरोन देवान आपली सकत आमचे थंय काले करूंक सोडिचे आमी चलोवंक म्हळ्यार ताका आमी घट घालूंक जायना इतलें म्हणून घट घालूंक जायना. देखून आमी धैर्यान एकल्याक कितें दिवेत जाप आतां भलायकी कशी आहा भलायकी म्हजी बरोवन ओंकता सायबा सूख जाता की सांगल्यार कितें जाता बरोवन ओंकता दाखय म्हळ्यार न्ही म्हाका तें कळीत आसा सायबा म्हळ्यार म्हाका आतां अशी भलायकी भरल्या गे म्हजे कडेन ती कालें म्हूण सांगूंक म्हाका समजना म्हणल्यार बरी वय की न्ही. कित्याक कोणें दिल्ली जेजून आमचो रोग ताचेर घेवन ताच्या गायांनी गुण करून ताणें दिल्ले आनी म्हणजे आमचे मूळ खंयचे सोर्स जेजू ख्रिस्त वय गे ते अनलिमिटेड सोर्स तशें जाल्ल्यान तुजी ग्रेस काय कितली सायबा अरे कशें सांगचें सायबा तुका म्हाका तें सांगोंकूच जायना वय गे सोमा गे अशें आमी देवान आपली सकत आमचे थंय चलोवंक अवकाश करून दिवन आमच्या उतरांत तें दिसाचे आमी लिमीट घालनासो आमच्या उतरांक वय गे आमचे उतरांय लिमिटेड कोणाक पातयेवन अनलिमिटेड जावन आसच्या देवाचेर पातयेवन ताच्या बसवण्याचेर पातयेवन देखून आमी इवन ते रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 1 अध्याय 16वी ओळ काले म्हणटा रोमाकारांक 1 अध्याय 16वी ओळ काले की म्हणटा काले म्हणटा
हे सुवार्ते विशांत हांव ल हांव जाणा कित्याक कित्याक स्वतंत्रल्या प्रति एकल्याक पयले जुदेवांक तशेंच हेरांकी तारण दितेली देवाची सकत ती देवाचे उतार म्हळ्यार देवाची सकत वय गे पळय हांगाय काले म्हळ्यार गलेशियन 3:20 आमचे ते आपली सकत चलयतल्या खंयच्या मुखार आपल्या उतरा मुखार वय गे पळय आपली सकत म्हळ्यार देवाची उतारच देवाची सकत वय गे पळय देखून आमचे ते आपली सकत चलयतल्या ते वडोल आमी वाचले गलतकारां 3:20 आपली सकत देव उतरा मारिफात वापरता त्या उतरांक आमी लिमीट घालनाचो ती इतल्याक उमेदीन आमी गाजय जाय गे आमी जेजूच्या गायांनी गुण जाल्ले आमी भलायकेवंत हे परमनंट भलायकी आमकां मेळ्ळ्या कित्याक जेजूच्या गायांनी आमी गुण जाल्या जेजून आपल्या गायांनी आमकां आमी बरी जाल्या आनी ती भलायकी सक्कड ऑल राऊंड भलायकी आमकां मेळ्ळ्या वय गे पळय मोतीची कुडीची आणि हर एक म्हळ्यार A to Z नमण्याची भलायकी जेजू वरवीं आमकां मेळ्ळ्या आणि देव काले मारिना फोट मारना काले मारना मारिना फोट मारिना जाल्यार आमकां कित्याक दुबाव जाय ते सांगतना आमी धैर्यानच सांगचें वय गे धैर्यान हांव घेना कित्याक म्हळ्यार सो ही बरी खबर असली बरी खबर गे म्हाका लज भोगना कित्याक ताकाय कोत्ता फाल्यां सकाळी हांवें आतां सांगलें सायबा फाल्यां सकाळी कांय लजेक पडान गे म्हणून कित्याक लजेक हांवें सांगलें जेजूच्या गायांनी गुण जाल्या म्हणून आतां पळयता न्ही उतार फोट सायबा तशें कांय सांगचो वेळ येत गी ना येना बिलकुल येना बिलकुल येना देखून हांवें भियोंक येना लज येवंक येना लज करायला भोगतले आमकां पोर हांवें कालेन सांगलें सायबा तें जावंक गुत्तू ना वय गे पूण सुवार्ते तशें ना वय गे करेक्ट गे करेक्ट पोर कालेंक सांगलें म्हळ्यार बायबलांतलें पूण सायबा तें संवाद तें कामच जायना सायबा तें कामच करना तें वाक्य म्हणून तशें ना न्ही गे आसा गे तशें ना बिलकुल ना कितें बरें येयलां तें जालांत आनी जेजू तें वय आनी आमेन काले तें म्हणटा आमी जेजू तें येस एंड आमेन पळय तें जाला देखून लज जे म्हणना कित्याक आमकां कांय फाल्यां कांय चेंज जायत गे म्हणून विशय ना वय गे कोणी केदो व्हडलो मनीस येवन तूं कालें जेजूच्या गायांनी गुण जाला म्हणटा वय जाला आनी पवित्र पुस्तकान बरें येयलां आनी म्हाका दुबाव ना म्हज्या जिणेंत हांव तें अनुभव करना आसा म्हणून म्हळ्यार त्या मट्टाक म्हजी साक्ष दिली हांवें वय की न्ही म्हजें तें जालां पूण आज इल्लें म्हाका पॅन कार्ड दुखो आसा म्हळ्यार गेलें तें पॅन कार्ड दुखे विशयान तें सांगूंक वचनाका तूं जालां वय गे 100% हांव इतलें अनुभव करना आसा गे इतलें म्हाका तातूंत कांयच दुबाव ना म्हाका लज येना त्या विशयान बेयना त्या विशयान सांगूंक कित्याक सतमन तेल्या प्रति एकल्याक पयले जो देव तशें हेरांकी तारण दितेली देवाची सकत ती खंयची सुवार्ता बरी खबर वय मो देखून की आमी कालें करूंक आसा आमचे तें आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागता ताचे प्रास आनी चिंता ताचे प्रास कितले की चड मापान सर वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्त थंय महिमा जावं संतते पर्यंत ससनाच्या ससनाक म्हणटा आसतना सुवार्ता म्हणल्यार हातेर देवान आमच्या हातान दिला आमकां ताची वळख जाल्लें तें वर्तें भाग वय गी न्ही कितलो आमी संतोश पावोवचे हाचेर कोर्ती आस्त ना आज हर एक कडेनी हे सुवातेचे बी ओंपूंक एक ना एक रितीन अवकाश आमकां देवान करून दिला वय की न्ही देवान करून दिला आमी आनी जाय की आमी बागीचो म्हणा देखून देवाक आमी अर्गां दिवया आनी आनीकय चड बापान सुवातेचो उजवाड कित्याक पळय आमी सगळो संवसार पयश्या फाटल्यान पयशे करूंक आनी म्हाका दिसता ब्रदर पिटर आयकता म्हण चिंता हांव पळय ब्रदर पिटर येस फादर एक सांगलें म्हाका वड आसा एकलो सोरूंक येता जाल्यार ताका सत गोत्तू ना कित्याक सत गोत्ता आहलें म्हळ्यार जेजून ताका ग्रेस केला म्हणलें गोत्तू ना देखून तो सोरूंक येता वय की करेक्ट हांवें सांगलें वय देखून एक सुवार्ता बरी खबर प्रगट जाली जाल्यार कितली बदलावण
कितली बदलावण मनशा थंय आमी पळोवंक साद आसा. हे समजल्ल्यांनी आनी किल्ले जोरान, धैर्यान, बळान, लजे नासतना काले करीचे गाजोवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार ती सकत कोणाची देवाची सकत. आणि ते कळीत जाल्ल्या मुखार देव डायरेक्ट ती सकत प्रदर्शन करूंक आशेना वा कोणा मुखार करता ती आमच्या मुखार होय गे. आमचे ते आपली सकत चलयतल्या देवाक. देवान ती सकत आमचे थंय चलयल्या, चलोवनूच आसा. देखून ती सकत कितें गी म्हणून आमी हेरांकी परगट करचें आमची जबाबदारी. ते सारकें गी ब्रदर पिटर? वय आम्ही तुम्ही जरा थंय वय, सांगा म्हाका एक फुटी तें एकलो आप- सोड. प्रेज गॉड. प्लीज गॉड एकलो खंयचे म्हणल्यार फादर तुम्ही येते न्ही स्क्रिप्चर? सोरूंक वेता म्हण चिंत्या तो सोरूंक वेता कित्याक वय म्हळ्यार वय ताका वय पळय वय मुसो वय मारे वय वय सत वय वय दुबळो जावन ताणें आमकां क्रिस्त केला. केला. जेजू क्रिस्त थंय आमकां असलेल्या दराळ संपत्ती वरवीं सर आमच्या गरजांनी हे ताका वय उतर ताणें बांदलेल्या वेळार तो थंय ग्रेस्त जाल्लें पळयता वय गी. वय वय करेक्ट. तो सोरूंक वेता जाल्यार तांचो म्हजोय पात्र आसा. हांवें कारण ताका कित्याक हांवें ताका सोरूंक शिकयला पूण हांवें ताका शिकोवना वय गी. सच कळीत करून वय वय गी. वय देखून आज मुसण पिढ्यान कश्टातात वा दुबळेकायंत आसा जाल्यार हांवें गत्त आसले सत आनी किल्ले बळांत सांगनातल्या निमती म्हणयेत वय की न्ही. वय म्हळ्यार वय दवरला म्हण न्ही हांवें आतां कळ्ळां आनी आतां म्हाका डावट ना लज ना जाल्यार हांवें आनी की जाता तितलें जोरान सांगचें. वय बरें आनी आमी सांगून आहले आनी किल्ले बळान सांगचें आनी आमचे मुखांत देव आपली सकत सोलोवंक आशेत आसतना देवाक आमी कालें करीचे कालें करीचे आमी सहकार देवाक आमी सहकार दिजे दिले कितें देव पळोवन करिना न्ही आमकां कोणाय की. ना देव म्हणटा आतां हें म्हजें बसवणी तूं परगट करूंक वेताय गी धैर्यान तुजें तें एग्जाम्पल घेवन वा धैर्यान वेताय की तुजें सांगात हांव आसा तूं बी येनाका. पूण हांव तें लिमीट करता जाल्यार देवी देवाक कांय करूंक जायना म्हण तशें म्हणयेत वय की न्ही. वय वय ते आमच्या हातान दिला ताणें पृथ्वी. हांगासर कितेंय काले आमकां म्हजी परवानगी आनी म्हजो सहकार जाय. देखून देवाक आमी अर्गां दिवया. जायते जाण स्वताची वळख जावन परगट करनत आसात. चड आनी चड भाव भयणी आमकां देवान फावो केल्ल्याक आमी अर्गां दिता आसतना हो सुवातेचो उजवाड आमी जाता तितलें आमचे दुरसोंचे रावेजे जेजू लागीं आमी बोगसाणें मागया देवा लागीं. थोड्या फावटी स्वार्थ परगट करतना आमी कोणाकी दुरसोल्यां जावं पुरो कोडी काडल्यार जावं पुरो वय मू वय म्हळ्यार त्या पयलीं आमी तेत दोणी रावल्लो ते हांवें चिंती नासतना थोड्या फावटी कोडी काडल्यात देवा लागीं आमी बोगसाणें मागून ते आमकां देवान बोगसाणें बोगसिल्ल्याक ताका अर्गां दिवन देव आपली सकत आमच्या मुखांत चलोवंक आशेत आसतना आमी जस्ट देवा वय सोम्या हांव तयार आसा तूं चलय तुजी सकत आमचे थंय आनी ती हेरांक प्रदर्शीत म्हळ्यार आमकां न्ही तुज्या नांवाक महिमा जावचे बरी ती प्रदर्शीत करूंक आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता म्हणल्यार त्या मनोभावान आमच्या बडाया खातीर न्ही हांवें केल्ल्या मनशा खातीर न्ही फकत कोणाक महिमा जावंक देवाक. आता ते दोंगरा वयल्या प्रसंगार तेंत म्हळ्यार तुमच्यो संवसार तुमच्यो बऱ्यो कन्यो पळो आनी सर्गी आसच्या बापाक महिमा दिव. हांगासर तेंत म्हळ्यार जेजू क्रिस्त थंय देवाक महिमा जावं संततेचे संततेक आनी ससनाच्या ससनाक. आमी एक हातेरा देखून देवाक सहकार दिवन देवाची उतराची सकत प्रदर्शीत करची हातेरा जावंक आमकां देवान दिल्ल्याक आपणे दिल्याक देवाक अर्गां दिवया. कांय सांगूंक आसा गी आनी वा हे 2 उतरां 3 उतरां आमी काडलीं जाल्यार तातूंत आनी कांय तुमकां उजवाड
काही सांगू कसला रे अकरेची 5 मिनिटं आसार म्हण चिंता हांव प्रेज गॉड. वय ब्रदर पीटर काय बरं मासो कोणाची काय सांगू आसा की ऍड करूंक आसा की टेस्टमनी आसल्यार सांगीत वय विचारूंक आसल्यार शिकवण विशयांत विचारीत. सांगा कित्याक म्हळ्यार आमी तिनचे नाका कालिंगी सांगले उत्तरकांड घेवन तांचो संपले म्हण तुमकां हर एकल्यांकी एक एक रिती ते उगडापण आसता कित्याक उतरां म्हळ्यार ताचो अर्थ तितलोच म्हण न्ही तितले गूंड ताका अर्थ आसा देखून हे वाचतना आयकतना म्हाका अशेंय भोगलें म्हण कोणी सांगीत भयण प्रेज गॉड. प्रेज गॉड तुम्ही उतर सांगता थोड्या पटी आमीच देवाक लिमिट करता. एका रीती सांगचे तर आता थोड्या कडेन आयुष्य पुरा पेशंट आसतात. आम्ही देवाचे उतार सांगल्यार ताच्या काय गुण जाला तो तुम्ही पातया म्हळ्यार डॉक्टर काय सांगतात ते पातया जात म्हळ्यार देव करू शकता पूण म्हजो सहकार ना जाल्यार ते जायना न्ही. तांणी काले सांगता सेस पातयेतात फॅक्ट त्या देखून देवाच्या उतराप्रमाणे देव संगती करूंक शकता आमी चिंता आनी मागता ताचे परस चड मुस करूंक शकता पूण लिमीट करचे आमी जायते फाटी आमी लिमीट करता. त्या देखून देवाक ताची संपूर्ण रितीन काय म्हणटात देवाची महिमा पळोवंक जायना थोड्या वेळार. प्रेज गॉड. एक्झॅक्टली हे दोगांय थंय घडोवंक साद आसा उतर दितेल्या थंय आनी घेतल्या न्ही गे वय 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 दितेल्या थंय म्हळ्यार तो ताचें जिवीत घेवन त्या उतराक ताच्या परिस्थिती प्रमाणे लिमीट करूंक साद आसता एक दुसरें तुमी सांगले बरें मुकलोय तो कशें घेता म्हणलें तेर होंदून आसा न्ही गे वय 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 सकत तें दोगांकी लागू जाता दितेल्याकी वय घेतल्या कित्याक म्हळ्यार ते बरयलें ना आमचे ते आपली सकत आसा आमचे भितरच आसा ती सकत हांवें उपयोग करचे जाल्यार हांवें ताका एग्री जायचें न्ही देवाच्या बसवणेक प्रॉमिसाक वय भायर ना एग्री म्हणजे भितर वय लिमीट करूंक ना वय लिमीट केल्यार ते देवाचे उतार काम करना कित्याक जाय जाल्यार दोगांनी एग्री जायचे एक्झॅक्टली ते जाल्यार मात जाता न्ही गे वय वय येस प्रेज द लॉर्ड आतां आनी मागणें करूंक आहा गे वय एक आर्गां प्रार्थना कोणी म्हणा ब्रदर पीटर कोणी शिकयता ती आर्गां प्रार्थना प्रेज गॉड. मंगळा बापा ह्या वक्त्या वेळा पासत आमी तुका अर्गां दिता आयच्या मुखांतर आयच्या दिसा तुज्या उतरां मरिफात हेजा मुखांतर हे जायते सता उगड्यापे केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता जायते पटी आमच्या जिविनांत क्लिश्ट समस्या येताना आमीच तुज्या उतरा विरोध वसोन असाध्य म्हूण जाणा जावन आमी जायते पटी तुजी महिमा पळोवंक फावो जायनासल्या खातीर आमी बोगसणे मागता आयच्या दिसा तुज्या उतरां मारिफात तूं आमकां कळीत केले आमचे देश तुजी सकत चलयतल्या आनी आमी मागता आनी ताचे प्रास चिंता ताचे प्रास कितल्यागी चड मापान सर वस्तू करूंक तुका जाता म्हणल्यार सत उगड्यापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता कितें तुका असाध्य ना एक साध्य जाता केदळा हांव तुजे उतार ह्या बसावणी ची सत मानता म्हजी चिंता बदलयता आनी ते भावार्थ सत मानता तेन्ना मात्र त्या उतरां जातली सकत म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता म्हळ्यार सत उगड्यापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता तशेंय एकल्यांनी तुज्या उतरांत येवन भावार्थान तुजी सत्ता स्वीकार करून ती कितें तांच्या जिवितांत तुवें तांकां शिकयलाय आनी अनुभव केलाय ते हेरांकी शिकोवन तुजे राज संवसारांत प्रगट जावन तुज्या नांवाक महिमा जावन मागता ते मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन आमेन आमेन. आमेन Praise प्रेज द God. लॉर्ड Thank you, Father. Thank you, sister. Praise God. all the brothers and sisters Okay. in Jesus Christ. Thank you very much. Okay. आमची Yes. शुक्राराची रितीर आसा 9:30 तावन सकाळी
4 वरां मुसेर धर्मांत आसतली इकोबार बरी इकोबार आमी आसा आयकले सुवार्ता ही देवाची सकत जावन आसा हेच्या विशयांत आमी हेरांकी तेलसिया आनी तुमी येया आनी हेरांकी आपोवन हाडा. प्रेज गॉड. Praise God. Praise God. ओके, प्रेज.